आमचे DAचो इश्यू आसत, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ पे कमिशन आसत, हे सगळे अप टू 6 पर्यंत पे केले तेंचे. पूण जेन्ना 7th इश्यू येयलो, 7th पे कमिशनाचो इश्यू येयलो आनी DA पे कमिशनाचो इश्यू येयलो, त्या वेळार ते म्हणपाक की आमी इंडिपेंडंट डेअरी आमी करूं शकना, आमचे कडेन फायनान्शियल हे. जेन्ना ही गोवा डेअरी पयलीं चलताली म्हणजे घाटे आसतना जेन्ना MD आसता त्या वेळार हे डेअरी प्रॉफिटाचच आसली तर तेंचे फिक्स डेपॉझिट आशिल्लें आणि त्या फिक्स डेपॉझिटाचे जे इंट्रेस्ट आसा त्या इंट्रेस्टाचेर कामगाराचे पगार पे केलो वता. पूण तेज्या नंतर जेन्ना इलेक्शन सुरू जालें आणि हे नवीन नवीन डायरेक्टर हांगा जेन्ना येवपाक लागले डेअरीचे अपॉइंट जाले, गोवा डेअरीचे कर्मचारी सगळे हांगा हाजीर आहात. गोवा डेअरीचे कामगार भाव आणि भयणी एका मतान उबे आहात. गोवा डेअरीन 2 युनियन जरी आसा सगळे कामगार आयज एकठांय येयल्यात. ह्या सारखे की आमकां आमचे 3 मुख्य मुद्दे नजर म्हणटात. आमच्या लक्षांत 3 गोष्टी आसात. एक, डेअरीन जे वावुरतात, दूध विकतात त्या लोकांक गोवा डेअरीचो फुल फायदो जावपाक जाय. गोवा डेअरीचे हे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी सगळे जे शेअर होल्डर आहा त्यांचोय उदरगत जावपाक जाय. गोवा डेअरी आत्मनिर्भर आसपाक जाय. AITUC is a 105 years old union in India आणि गोंयान more than 65 years AITUC गोंयान चलता. उठके सुटके आमी स्ट्रायक नोटीस दिवच्या पयले सगळ्यांक जागोवंक सोदतात आणि आमच्या फोंडेकार यो गांव आमचो क्रांतिकारी गांव.